मोगाच्या इश्टानो फ्रांसीस सावेराचे परबेक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. तो आमचो आस्कारी, तो आमचे मागणे आयकता, आमकां तो सांबाळटा, हो आमचो भावार्थ. आनी ह्याच काळजान हांगासर उपकार ताचे आठोवंक, आमच्या काळजा मनान आसली ताची आमची मागणी देवा मुखार उबारूंक, ताचे विनवणेन उबारूंक ह्या सुवातेर आमी हांगा येयल्या. तो आमचो आस्कारी म्हणटाना आमी ताका अनेक माताड्यानूय पाचारता, गोंयचो साहेब. खऱ्यानूच तो आमचो गोंयचो साहेब. आमचो साहेब म्हणपाक एक कारण आहा, ताचें परतेपण आहा. कित्याक तो आमचो साहेब जाला जाल्यार ताणें जेजू साहेबाचें उतर आयकलें, ताणें जेजू साहेबा कडेन शिकलो, ताचे देखीन तो वाडलो आनी तो आयज आमकां एक नमुणो आनी देख. जेजून कितें शिकयलां तें करूंक. आनी हाकाच लागून लुकाचो शुभ वर्तमान 11 वर्स 28 अशें म्हणटा, जो कोण म्हजें उतर आयकता आनी म्हजें उतर सांबाळटा तो मनीस भागी, तो मनीस भागी. आनी खरेंच सा फ्रांसीस सावेर भागी मनीस. कित्याक जेजू आपल्या गुरुजीचें उतर ताणें आयकलें, ताचे देखीन तो वाडलो. आनी आयजचो विशय आमकां उलो कोत्ता, जेजून केलां तशें भाग्योन फ्रांसीस सावेराचे देखीन आमी करुया. जेजून कितें केलें काय? भाग्योन सा फ्रांसीस सावेरान कसली देख जेजू कडल्यान घेतली काय? आनी आमी कितें कोत्ता आनी आमी कितें करूंक जाय? आमकडच्यान कसली आशा भाग्योन सा फ्रांसीस सावेर आवडेता काय? पयले सुवातेर मोगाचे इश्टानो, जे जेजून केलें तें आपल्या बापाचो मोग केलो. आपल्या बापाचो मोग केलो, ताचे कुशे प्रमाणे तो जियेलो. बापा म्हजे वेले पात्र पयस काड, पूण म्हजी कशी न्हय पूण तुजी कशी जावं. आनी हे बापाची खोशेक आपली मान बागोवन जे भाशेन बापान येवजिलोलें ते भाशेन जेजून आपल्या जिवितांत केलें आनी आमकां थारोन जोडून घेतलें. भाग्योन सा फ्रांसीस सावेरान कितें केलें काय? भाग्योन सा फ्रांसीस सावेराक व्हड मनीस जावंक जाय आसलेलो. जायती ताच्यो मांडणी आसलेल्यो, जायती ताची कल्पना आसली, जायतें ताका करूंक जाय आसलेलें. पूण जेन्ना इनास्ते लोयला ताचे कडेन उलयता आनी म्हणटा, आख्खो संवसार तूं जोडशी पूण तुजो आत्मो तूं इबाडशी जाल्यार तुका कसलो फायदो? आनी पवित्र पुस्तकांत ती उतरां ताच्या काळजान रिगता, ताच्या मनांत तो गळयता आनी आपली येवजण सायडीक दवरून देवाचे कुशे प्रमाणे आपलें जिवीत मांडून हाडटा. इतल्यानूच काबार करिना. जी देवाची शिकवण आहा, जे देवाच्या मोगान तो पडलो, जेजू क्रिस्ताच्या मोगान पडलो, ताची शिकवण तो शिकलो. शिव वर्तमान शिकता, तें परगोडटा, इतिहास सांगता ते भाशेन देसा देसांनी गांवा गांवांनी भोंवून जेजूचो मोग ताणें परगटलो. जो ताका मोग फावो जाल्लो तो ताणें सोमेस्तांक परगटलो आनी आमकांय हो मोग, हो भावार्थ ताणें फावो केलो. उजो पेटलेल्या भाशेन, जिविताक थार नासलेल्या भाशेन इंडोनेशिया, जापानाक, चायनाक, तामिळनाडू, गोंया आनी हेर सुवातांनी फ्रांसीस सावेरान देवाचो मोग सोमेस्तांक दिवंक वावुरलो. थार घेवंक ना, थार घेवंक ना. आनी आयज होच फ्रांसीस सावेर आमकांय सांगता, देवाच्या मोगान वाडोवंक, देवाचे कशे प्रमाणे आमी जियोंक. आमकडे जायत्यो कश्यो आसतल्यो, आमच्यो जायत्यो मांडण्यो आसतल्यो, पूण त्यो तर देवाचे येवजणे प्रमाणे तर आमी मांडून हाडना जाल्यार आमी घडी बरें जिवीत न्हय पूण वायटाक सांपळूंक शकता. कित्याक देवाची येवजण आमी जाणां आमकां जाय ते भाशेन न्हय पूण देव आपणाक जाय ते भाशेन आमकां चलोवंक सोदता. कित्याक त्यो बरें कितें तें आमचे सवेन देव जाणा. दुसरे सुवातेर जेजून मागणें करून आपलें जिवीत सारलें. उठ्ठा बसतना किरीत भाशेन रातच्या वेळार जेजू मागण्यांत आसतालो. आपल्या बापा कडेन तो उलयतालो, सोयरी कोती तो जियेलो. आपल्या शिसांकूय ताणें मागणें करूंक शिकयलें आनी हीं उतरां ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, तांबनासतना मागणें करात, ताळणेत पडना जावच्याक मागणें करात. आत्मो राजी आसा पूण कूड ओस्कोत आसा. ह्या उतरांनी आपल्या शिसांक मागणें करूंक सांगलें.
सा फ्रांसीस सावेरूय मागण्याचो मनीस. आख्या दिसाचो वावर खंय तो कोत्तालो आनी रातच्या वेळार दिमेर रावन देवा मुखार मागणें कोत्तालो. तो खऱ्यांनीच मागण्याचो मनीस आसलो. कित्याक ताची विजमितां सोबार ताणें मेलोल्यांक जिवंत केले, कुड्ड्यांक नदर दिली, देंवचार बसलेल्याचे देंवचार काडून ताणें तांकां सुटका फावो केली. कितल्याच जाणांक बावती फावो केलो, दोतोन शिकयली. हें फकत मागण्याच्या मनशानूच करूंक जाता. जो मनीस मागण्यान आसता ताणेंच करूंक जाता. आयज आमकां ह्या मागण्याची गरज. जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना आमच्या जिविताची आकारणी करूंक आमकां सोंपें जाता. जेन्ना आमी मागणें कोत्ता तेन्ना आमच्या जिवितांत आडखळ्यो येता, त्रास कश्ट येता, प्रस्न येता. हे प्रस्नाक फुडो करूंक, सुटावे करूंक आमकां देवाची कृपा फावो जाता. जेन्ना आमी मागणें कोत्ता तेन्ना आमी देवाक लागीं आसता. मोगाचें इश्टानो, आयज आमच्या कुटुंबांनी मागणें ना, तेर साय ना, मिसाक वचोंक आमचे पांय उखलो ना, कास्की मागणें म्हणटा तें नाच. पवित्र साक्रामेंता मुखार मातशें बस म्हणलें जाल्यार थोड्या कडेन जायना. पूण ते मोबायलाचेर वरांची वरां, टीव्हीचेर ती वरांची वरां, थिएटरान हिंगा थंय डिस्को नाचोंक आमचे कडेन वेळ आहा. पूण मागण्यान सारूंक देवा सोबे सोयरीगत बांदून हाडूंक आमकां वेळ ना. जायत्या जाणांक मागणें म्हणल्यार वावर जालोलो आहा. वावर म्हणल्यार मागणें म्हणटात, चुकीचें. जाल्यार पवित्र पुस्तक म्हणचें नासलेलें. वावर आनी भावार्थ बरोबर वेता. वावर आनी भावार्थ बरोबर वेता. तूं तो चिंत्ताय वावरूच म्हजें मागणें म्हणून जाल्यार तें चुकीचें. दुसऱ्या जाणांक जालेलें आहा, आमकां फकत देवूच जाय, धर्म नाका. थोड्यांक जाय धर्मूच, तातूंत देव नाका. देव आनी धर्म बाराबर वेता. म्हणटच मोगाचें इश्टानो, जे भाशेन जेजून मागणें केलें आनी आपल्या शिसांकूय सांगलें, ताळण्यांत पडोना जावच्याक मागणें करात, तोच जेजू आयज आमकांय उलो कोता. बाग्योन फ्रांसीस सावेर आमकांय सांगता, मागण्यान देवाक लागीं येयात, मागण्या उद्देशी देवाच्या सांगाता जियात. कित्याक आयच्या काळार मागणें म्हणटा तें, प्रेयर म्हणटा तें खूब उणें जालोलें आसा. देवाचो आशिर्वाद आमचेर तितलो पडना जेन्ना आमी मागण्यांत आसना तेन्ना. म्हणटच मागणें खूब गरजेचें. तिसरे सुवातेर मोगाचें इश्टानो, जेजून केन्नाच कोणा सोबे अंतर करूंक ना. कोणा सोबे अंतर करूंक ना. ना म्हण फ्रांसीस सावेरानूय कोणा सोबे अंतर करूंक ना. जेजून सगल्यांचो सांबाळ केलो, वायटोब्याचो तसोच बऱ्याचो. जांकां कोण समाजांतलीं भायर आयतालो तांचे सोबे मोग दाखयलो. फ्रांसीस सावेरान सांबाळ केलो, आजून कोत्ता आनी आमचो कोत्तलो. आनी ताका लागून आमी फ्रांसीस सावेराक आमचो गोंयचो सायब म्हणटा. आयज आमचे समुदायांत, आयज आमच्या ह्या गोंयांत अंतर वाडत वेता. तूं ह्या पक्षाचो जाल्यार तूं ह्या पक्षाचो, तूं ह्या पक्षाचो जाल्यार तुका ह्यो सुविधा ना, ह्यो स्किम्स ना, तूं आमचे बरोबरचो न्हय. जायतें उणेपण, जायतें जें कितें बरेंपण करूंक आमी शकता तें जायना. कित्याक पक्षाक लागून आमी झगडटा, पक्षाक लागून एकामेका सोबे आमी अंतर करता. दुसरे सुवातेर तूं वयल्या कास्ताचो, तूं सकयल्या कास्ताचो, हो अंतर आजुनूय आसा, दुका बरी खबर. तिसरे सुवातेर तूं धर्मा वाटेनूय आमी अंतर करता. तूं क्रिस्तांव, तूं हिंदू, तूं मुस्लीम. जेन्ना आमी अंतर करून जियेता तेन्ना समुदायाचें जिवीत फुट्टा. तेन्ना आमी अंतर करता तेन्ना हे आमच्या क्रिस्तान शिकयलां, जी मोगाची भास ती आमकां एकामेका सोबे वांटूंक आमकां अवघड जाता. म्हणटच अंतर पयस दवरुया. सा फ्रांसीस सावेरानूय अंतर पयस दवरलो. दुसरे सुवातेर सांबाळ केलो आनी आमचो आजुनूय सांबाळ कोत्ता. आमी एकामेकाचो सांबाळ कोत्ता गाय. हे आयज आमी ताका गोंयचो सायब म्हणून आमी पाजारता. हे गोंयचे आमी सांबाळ कोत्ता गाय. नदर मारुया. आयज दोंगर आनी उरोंक ना. ते रातच्या भितर खणोन ते रस्ते करून कोण एकलो रातचे भितर सायनी मारता, कोणाच्या नांवान सायनी मारतात, तें बाट दुसऱ्या दिसा कोणाचेंच जाता. हे भाशेन एकामेकाक नागोवन चोरून आमी आयज आमचें गोंय सांबाळटा. दुसरे सुवातेर रस्त्याचेर नदर मारुया. आयज रस्त्याक बिरोव ना, आनी बिरोव ना थोड्या रस्त्याचेर बिरोव आहा थंयसर मनशांनी चलपाचो तो रस्तो न्हय ना, म्हण ते भोंवपाचोय रस्तो न्हय.
हे भाशेन आयज आमच्या गोंयची परिस्थिती जालेली आसा. उदकाचेर नदर मारया. गोंयान सरभोंवती उदक. रातयां भितर आयज नदी खाली जाता. रातयां भितर नदी खाली जाता. रातयां भितर न्हंय आमच्यो सायनी मारून दुसऱ्या राष्ट्रांक आमी विकता. दुसऱ्या राष्ट्रांचेर आमी तांच्या नांवार आमी करता. हे भाशेन आमी उदका सगळें आमी पातीशेता. हे दिसांनी उदकाचो प्रॉब्लम खूब सगळ्या वाठारांत आख्या गोंयांत. कित्याक उदक ना काय? वो आमी उदकाचो सांबाळ करूंक चुकल्या. वो खंय तरी आमी चोरपण करता, नागोयता उदकाचेर. दिस आर बेजीक नेसेसिटीज. द बेजीक नेसेसिटीज ऑफ आवर लायफ. दुसरे तिसरे सुवातेर जेवणा सगळें आमचो सांबाळना. जेवणा सगळें आमचो सांबाळना. खंय तर वजन चड जावंक जाय म्हूण कितें तरी आमी ओलें करता. कितें ना तरी आमी तातूंत हातर घालता. तांदळांनी फातर मेवता वजन चडोवंक. मिरसांगांनी फातर मेवता. मिरसांगो ओल्यो मेवता कित्याक वजन चड जाता. हे भाशेन आमचें विकप. हे भाशेन आमी आमचो गोंयचो सांबाळ करता काय? आमच्या जेवणाक आमी कसलो मान दिता. जेवणाक कसलो मान दिता. आमच्या काजाराच्या आमच्या समोऱ्यार आमी नदर मारुया. आमच्या रोसाच्या टायमार रोस सेरेमनी करता. तांतयां फोडपाची सेरेमनी ती. रोसाची सेरेमनी न्हय ती. तांतयां फोडपाची. ती बियर रोखोवपाची सेरेमनी. तो रोस न्हय. तें पीठ ओतोवपाची सेरेमनी. असल्यो जालेल्यो आहा. एका काळार आमची परंपरा आमकां दिलेली बरे भाशेन सांबाळूंक. पूण थंयसरूय जेवणाचो बिबाड. आनी हे भाशेन आमी आमचें गोंय सांबाळटले काय? गोंयचो साहेब आयज तुका आनी म्हाका सगल्या गोंयकारांक उलो करता. पयले सुवातेर जे कोण देवाचें उतर आयकता आनी सांबाळटा ती सुभागी. जे भाशेन सावेरान देवाचें उतर आयकलें ताका जाय आमी देवाचें उतर आयकून देवाच्या मोगान वाडलेलीं ताका जाय. ताका लागून म्हणटा ताचे देखीन आमी वाडुया. दुसरे सुवातेर मागणें करूंक शिकुया. केन्ना आमकां कोणाक मागणें कर म्हणल्यार आमकां भिरांत दिसता. आमकां लो दिसता. मागणें करूंक आमी फाटीं कित्याक गाय? आमी देवाचीं भुरगीं. आनी देवाचीं भुरगीं जाल्यार त्याच देवा कडेन मागणें करूंक आमकां इतली भिरांत दिसोंक जाय काय? जेजून मागणें केलें. बापा कडेन सोयरी घडोवन घेतली. फ्रांसीस सावेरानूय दिमेर रावन मागणें केलें. आनी ह्या मागण्याक लागून आयज तो आमकां सांबाळटा. आमचे पासो तो प्रार्थना करता. सगल्या वायटा विघ्नांती निवारता. ताचे बरोबर आमी मागण्यांत एकठांय जावया. हे गोंयांत तो जियेतना हे गोंयचो ताणें सांबाळ केलो. ताका लागून आयज ताका आमी म्हणटा गोंयचो साहेब. आनी आज मेरेन तो आमचो सांबाळ करता. म्हणटच आमी वावरुया. हे गोंयचो सांबाळ करूंक, हे गोंय राखूंक. आनी जें गोंय आमकां सांबाळून दिल्लें हे गोंयच्या साहेबान ताचें गोंयकारपण आमी राखुया. फ्रांसीस सावेरा घोडे आमकां आयज म्हणत सगल्या कडेन तुमकां सगलें आसत, पयशे आसत, तें आसत, पूण गोंय तर विकलें. गोंय तर तुमी सांबाळूंक नगो. देवा सरशिनी जर तुमी पयस आसा जाल्यार कसलो फायदो?